आम्ही हांगा बालभवना कडेन जंय तालिगांव पंचायतीच्या इलेक्शनाचें कावंटींग चलतालें, कावंटींग सगळें सोंपलां. बाबुशाचे पॅनलाचे 11 वार्डांनी बाबुशाचे पॅनलाचे सगळे बाबुशाचे कॅन्डिडेट जिखून येयले. आमी बाबुश आमच्या वांगडा, बाबुशाची रिएक्शन घेवया. बाबुश, लास्ट टायम एक कमी पडलेलो, आतां 11चे 11 कडले रिएक्शन तुमचें. I would like to thank the people of my constituency. I have got full faith in them and they have full faith in me. In spite of me not even campaigning in my constituency, they have given me this gift. Thank you. I would like to thank them. ओके, आतां सरपंच तुमकां रोखडो हें करचो पडटलो. सरपंच We have already decided. I think Agnello Dikuna will be the sarpanch, and from ward number 1, Pai, रेगा पळय. Raika Pai, she will be the deputy sarpanch. ओके, आतां मी बाबूश वर्तमान जिंदाबाद, बाबूश वर्तमान जिंदाबाद. ओके, तालिगांव प्लॅन तुमी कितें सांगलेले तांकां, म्हणजे जेन्ना इलेक्शन येयलें म्हणजे न्यू प्लॅन, न्यू प्रोजेक्ट कितें प्रॉमीस केल्ले? No, it is not a question of see, development is a process. There is never an end to development. You must only upgrade things. See, the most important thing is people have got faith in me. As I told you, I have not even campaigned as far as Taligaon constituency is concerned. Actually, my wife Jennifer she only did a campaigning. So all the credit basically goes to her. ओके, पणजेच्या इलेक्शनाक हे करच्या पयलीं ही बरी सुरवात अशी दिसता तुमकां. Point दिसता न्हू? Yeah. आतां मिशन पणजी. मिशन पणजे आहाच. ते चालू आता जोरान. जोरान. Thank you very much. See, everyone, I take all candidates seriously. Siddharth defeated me last time now. So now, and this is the fight which I got to take to him. लास्ट टायम जेन्ना उत्पलाचें नांव अशें वयर येतालें तेन्ना तुमीच म्हटलेले सिद्धार्थ इज अ डिजर्विंग कॅन्डिडेट. No, but just see, it is not even a month that they have forgotten. They ditched Bai. It's just the people of Panjam should realize this. Today, full BJP party was on Bai, and not even 1 month became. They ditched his son. Not this way, at least. मॅडम तुमचे रिएक्शन 11चे 11 कडले. I am very happy. I like I said even yesterday, we are going to sweep the polls. I said people have faith in Babush, in the panchayat, and in me also. So that is the reason we won 11 out of 11 seats. पंचायतीच्या थ्रू तालिगांवमध्ये कितें प्लॅन्स आहा तकले नवे? Yeah, plans are always on. We have development plans, but since it's a new panel, we will sit together and decide what has to be done for Taligaon. Whatever best we can do, work will be on for Taligaon. Thank you. बाबुशान तुमकां डेप्युटी सरपंच डिक्लेअर केला, तेची तुमची रिएक्शन? ताजें डिसिजन तें आमचें डिसिजन. आमी ताज्या अंडरूच काम करतलीं आनी आग्नेल सरपंच इज द व्हेरी बेस्ट कॅन्डिडेट. सगळे मेळून वर्क टुगेदर, वी वील वर्क टुगेदर. आमची प्लॅन आहा तालिगांव खातीर? तालिगांव गार्बेज फ्री, फर्स्ट प्लास्टीक फ्री झोन एंड फूल ग्रीन तालिगांव सगळें. म्हणजे आनी प्रॉब्लेम कांय सॉर्ट जावपाक जायना. आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लान आशिल्लो तो पास जावंकूच ना फायल. सो आतां आमी सगळ्यान पयलें हातान घेतलो तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लान टार्गेट गार्बेजीचेर. ओके, थँक्यू. बाबुशान आता डिक्लेअर केला तुम्ही तालिगांव पंचायतीचे सरपंच असतले, तुमचे रिएक्शन? I am excited to serve the people. प्लॅन्स आहा, शॉर्ट टर्म प्लॅन्स, लॉंग Yeah, we have a lot of plans in mind. People will see it shortly. Once the body sits, we will be deciding what are our priorities. We have goals in mind, and those goals will be taken according to the wishes of the people, how they want it to be done. पंचायतीक न्हू गव्हर्मेंटा कडल्यान तशें कितें रेवेन्यू व्हडलोसो आसना गव्हर्मेंटाचो, स्वताक बिल्ड करपाक जाय, तेजे खातीर कितें प्लॅन एक्स्ट्रा रेवेन्यू हाडपाक? See, for Panchayat of Taligaon, we work as a team. आणि टिमींग लागून आमची ही कामां जाता. गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट येवं ओ ना येवं, आनी सपोर्ट आमी घेतले. वी वील ट्राय टू गेट मॅक्सिमम बेनिफीट फ्रॉम द गव्हर्मेंट, ऑल्दो वी एंगेज आर रिसोर्सीस. सो कामांक कांयच प्रॉब्लम जावचो ना. तुमचो म्हणजे कसो खंयचो प्रोजेक्ट दिवपाक सोदता तुमी तालिगांव? गार्बेज प्लांट. फ्लॅट फ्युचर पळय. थँक्यू.